अशें ताका सदां दिसतालें की ताजो बापूय एक गाडेकार, ताचे कडेन एक बैलांचो गाडो आशिल्लो। तो त्या बैलांच्या गाडयान लोकांचे सामान हाड वयर काडटालो, नाजाल्यार पंचायतल्यान चलो गाड्याक व्हरोन ताका भोवतो दितालो। हो बैलांचो गाडो हेच ताचें पोट भरपाचें साधन आशिल्लें। एक दीस गिराजो बापूय बाजारात गेलो। त्या बाजारात एक पसरकार बरो हुशार आशिल्लो। तो म्हाल विकपी लोकांक आपल्यान दूर दूर उतराडे हाडटालो। गाडीकार बरोबर त्या पसरकारा मुखार पावलो। लाकडां बरी सुकी आसात मरे, कसो दिला गाडो? पसरकारान विचारलें। 50 रुपया गाडो। गाडेकारान जाप दिली। अब्बा, 50 रुपया गाडो? पसरकारान अजापान विचारलें। हय, जाय जाल्यार घे, नाजाल्यार हांव चल्लों फुडें। राव मातसो, 50 रुपया गाडो मरे। आगा, गरिबाची फकाणां कित्याक करता? 50 रुपया दी आनी व्हर गाडो। बाजारांत येयल्ले लोक हेंची दोगांयची वळख पायता जाले। लोकां कडेन कोण पसरकाराक मोठ्या आवाजान म्हणलें, आयका तर बाबांनो, हो गाडेकार सांगता 50 रुपया गाडो, मागीर नेगान वचात आं। पसरकारान 50 रुपया मेजून गाडेकाराच्या हातार दवरलें। पयशे गाडयेक बांदून गाडेकार गाडयेची लाकडां सकयल उडोवपाक लागलो। आरे, कितें करता रे तूं? पसरकारान विचारलें। लाकडां सकयल उडयता, गाडो घेवन म्हाका घरा पावूंक नाका? कितें? गाडो घेवन? आतां तूं गाडो कसो व्हरतले रे? गाडयेचे 50 रुपया तुका मेळ्ळे मरे, चल घरा। आतां गाडो बंद जालो। पसरकारान आवाज वाडयत म्हणलें, कितें? कसो गा सायबा? हांवें तुका गाडो विकला तो जोड। गाडेकारान फोडणीशी केली। कसो काय म्हणून विचारता? तुवें म्हाका सांगूं ना गाडयाचे 50 रुपया म्हणून? ह्या लोकांनी आयकूंक ना विचार तांकां। अयकायल्यार बाबांनो? लोक कितें सांगतले? गाडेकार फटवलो। हें म्हणपाचें तांच्यांनी वळखलें। पसरकाराची उतरां आयकून गाडेकार सामको काचाबूल जालो। आपणारी कितें तरी चुकता हें ताका कळ्ळें। ताणें पसरकाराक समजोवपाचो खूब प्रयत्न केलो, पूण पसरकार कसोच आयकना जालो। ताणें बाबड्यान जड मनाचो गाडो पसरकाराच्या सुवातेर दिलो। बापूय घरा येते मेरेन ओळखी आसा हें गितान वळखलें आनी विचारलें, बाबा, कितें जालें रे? तूं हे चुकी कित्याक आसा? हिची उतरां कानार पडना फुडें बापाचें मन रडकुलें जालें। ताणें घडिल्ली गजाल गिताक सांगली। गजाल आयकून गिताक खूब वायट दिसलें। बापायक कसो धीर दिवपाचो हें ताका कळना जालें। जालें तें जालें अशें म्हणून गिताचें हांव दोगांयकूय समजायलें। त्या दिसाच्यान गिताक हेच गजालीचें येवजीत आशिल्लें आनी ताचेर ताणें एक भांडी काडली आनी हांवें सांगलें। एक दीस लाकडाचो बरो घेवन गिता आनी ताची हांव दोगांयनी बाजारांत गेलीं। बापायन सांगिल्लें तें पसरकाराक मुखार ती पावली आनी तो पसरकार सदां भशेन कोणाकूय नाटकप ना धडधडून आशिल्लो। तांकां पळयतकच पसरकारान फुडें येवन विचारलें, कसो दिला गे बरो? हो पसरकार होच आसतलो हाची गिताक खात्री जाली। बऱ्या बद्दल तांदूळ दिवचे पडटले। कितले घेता तांदूळ? फक्त एक पसो। गिताचें मन म्हणलें, आरे वा, एकूच पसो? पसरकार अजाप जालो आनी उमेदीन फुल्लो। हय सायबा, एक पसो पुरो। तेन्नाच गिता कुशीक सुरून लोकां आयकून अशें म्हणलें, राव बाई, हो पसरकार तुका फटयत। पयलीं कितें तें थाराय, लोकांकूय कळूं दी। आगो, तूं आनी कितें सांगता लोकांक? एक पसो मुगो कांयच नाय, दिता हांव एक पसो। नेगार जावपी न्हय हांव। पसरकारान लोकांक पळयत म्हणलें। तेन्ना गिताच्या आवय